निकटे अधिकार मागून समाज व्हड जायना. कर्तव्यांक पाळो दिता तो समाज उदरगतीक पावता. अशे विचार घेवन फुडें वचपी तशेंच देशाक स्वातंत्र्य मेळचें म्हूण आवयली मुक्ती हें एकच ध्येय दवरून आपलें सर्वस्व भारत मातेक अर्पण करपी महान मनीस ह्या पृथ्वीचेर जावन गेले. तांच्यांतले एक म्हळ्यार मोहनदास करमचंद गांधी, जांकां आमी महात्मा गांधी म्हूण पाचारतात. तांचो जल्म 2 ऑक्टोबर 1869 ह्या दिसाक गुजरात राज्यांतल्या पोरबंदर हांगा जाल्लो. तांच्या बापायचें नांव करमचंद तर आवयचें नांव पुतळीबाय आशिल्लें. ते धार्मीक घरांतल्या वातावरणांत ल्हानाचे व्हड जाल्ले. ताका लागून तांच्या मनार बरे संस्कार जाल्ले. ते शिकपाक मध्यम तरेचे विद्यार्थी आशिल्ले, पूण तांची शाळेंतली वागणूक मात नांव घेवपा सारकी आशिल्ली. महात्मा गांधी मुळा सावन कोणाक फटयनासले. तेच भशेन शाळेंत वेळार पावताले. तशेंच शाळा सुटली काय घरा वताले. कोणूय आपली फकाणां मारीत म्हूण हेरां पासून पयस रावताले. तांचो स्वभाव बेजोड आशिल्लो. गांधीजीचे सुरवेचें शिकप एका गांवठी शाळेंत जाल्लें. उपरांत उपनगरांतल्या शाळेंत आनी थंय सावन हायस्कुलांत जालें. तांचे ल्हानपणा सावन तांच्या बापायचो सत्यप्रियतेचो आनी लोकांचेर दया माया करपाचो परिणामय जाल्लो. तांकां वाचपाची खूब आवड आशिल्ली. तशेंच तांकां चलप चड आवडटालें. ते मैलाचे मैल चलून वताले. ते भायर तांकां पेटी वाजोवपाकूय आवडटालें. त्या वेळार 18व्या सालांत बालविवाह करताले. तर गांधीजीचें लग्न त्या तेंपा प्रमाण 13व्या वर्साक कस्तुरबा नांवाच्या चलये कडेन जाल्लें. ताच्या उपरांत 1887 वर्साक ते मॅट्रीक परीक्षा पास जाले. मॅट्रीक जातकूच गांधीजीन भावनगर कॉलेजांत नांव घालें. पूण तांचे त्या अभ्यासांत लक्ष लागना जालें. तांकां फुडल्या शिक्षणा खातीर इंग्लंडाक वचपाक जाय आशिल्लें. पूण तांची आवय तांकां थंय धाडपाक भियेताली. शेवटाक तांचो विश्वास आशिल्ल्या स्वाम्यान गांधीजी कडल्यान सोरो पिवोवचो ना, मांस खावचो ना आनी लोकांसरी वांकडो वागचो ना असो सोपूत घेतलो आनी तांच्या आवयक तांकां इंग्लंडाक धाड म्हूण सांगलें. थंय वतकच ते मन लावन शिकले. तांणी गरजेची पुस्तकां वाचली. अभ्यासक्रम सारको करून बॅरिस्टरकीची परीक्षा पास जाले. इंग्लंडच्या हायकोर्टात तांणी नांव नोंदणी केली आनी बद्द 3 वर्सांनी बॅरिस्टर जावन देशांत परतले. मुंबय येतकच तांणी वकिली करपाक सुरवात केली. पूण ती तितली बरी चलना जाली म्हूण तांणी एका वर्साच्या कामा खातीर दक्षिण आफ्रिकेत वचपाचो निर्णय घेतलो. दक्षिण आफ्रिकेत अब्दुल्ला शेट्टीच्या वकिलांक कोर्ट केस इंग्लिशींत सांगूंक बरी इंग्लीश जाणा जाल्लो गुजराती वकील जाय आशिल्लो. तर गांधीजी ह्या कामा खातीर थंय गेल्ले. आमच्या देशाचेर ब्रिटीश सरकार राज्य करताले. देशांत भयंकर गरिबी आशिल्ली. तेवटेन दक्षिण आफ्रिका गोऱ्यां कडेन आशिल्ली. तांकां शेतकाम आनी हेर कामाक लोक जाय आशिल्ले. गोरे लोक इंग्लंडांतल्यान थंय गेले आनी तांच्यांनी थंय आपल्यो वसणुको स्थापल्यो. आमचे हिंदी लोक जांकां आयते मेळ्ळे ताका लागून देशांतलो ब्रिटीश सरकार बोटी भरून थंय हिंदी गरिबांक पोटा पाणया खातीर धाडटाले. दक्षिण आफ्रिकेत गोरे लोक थंयच्या लोकांक तशेंच हिंदी लोकांक रंगभेदाक लागून उणाक लेखताले. हातूंतले कांय वायट अणभव गांधीजीकूय आयिल्ले.
ताका लागून तांणी तांचो प्रतिकार करपाचें थारायलें. तर हातांत कसलेंय शस्त्र घेनासतना आपलें मत सरकाराक पटोवन दिवपाचें काम ते करूंक लागले. ताका लागून तांकां मार खावचो पडलो, अपमान सोंसचो पडलो, बंदखणींत वचचें पडलें. पूण ते भियेले नात. आफ्रिकेंत आसतना ते हिंदुस्तानांत येवन वताले. थंयची परिस्थिती हांगा सांगताले. अशें करून ते 20 वर्सां थंय रावले आनी शेवटाक 1915 वर्साक ते दक्षिण आफ्रिका सोडून कायमचे हिंदुस्तानांत परतले. भौमानिस्त गोपाळ कृष्ण गोखले हे नामनेचे महापुरुष तांचे राजकीय गुरू आशिल्ले. हिंदुस्तानांत जंय जंय अत्याचार जाताले थंय थंय गांधीजी वताले. थंयचे प्रश्न सोडयताले. पूण हे प्रश्न सोडयतना ते सत्याग्रहाचो उपेग करताले. हिंसा म्हळ्यार झगड्यो घडून येवंक दिनाशिल्ले. खरें उलोवप आनी तांचे खातीर लढो दिवप हे ते लोकांक सांगताले आनी खरें करून दाखयताले. 1920 वर्सा लोकमान्य टिळकांच्या मरणा उपरांत स्वातंत्र्य लढ्याची सुत्रां गांधीजी कडेन आयिल्ली. त्या वेळार पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे असे एक परस एक व्हडले वांगडी तांकां मेळ्ळे. तशेंच लोकय तांच्या फाटल्यान येवपाक लागले. तांची जीण उक्ती आशिल्ली. ते स्वता चरख्याचेर सूत काडटाले, खादी लुगट वापरताले. ते स्वदेशीचे पुरस्कर्ते आशिल्ले. शेतकार, मजूर, अस्पृश्य हांचे विशीं तांकां तळमळ आशिल्ली. आपलो सगळो कार्यक्रम ते उक्तो करताले आनी ते प्रमाण चलताले. गांधीजी म्हळ्यार सादेपण आशिल्लें. सार्वजनीक आनी वैयक्तीक जिवनांत फरक उरनाशिल्लो. मिठाच्या सत्याग्रहाक लागून तांची दांडी यात्रा फामाद जाल्ली. हिंदुस्तानाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाचो अखेरचो मार्ग म्हूण तांणी 1942 वर्साक भारत छोडो आंदोलन सुरू केल्लें. प्रत्येकान मुखेल जावचें आनी काम करचें अशें तांणी सांगलें. करेंगे या मरेंगे हो तांचो संदेश आशिल्लो. 1946 वर्साक इंग्लंडाक मजूर पक्षाचें सरकार वेंचून आयलें. ताणें हिंदुस्तानाक स्वातंत्र्यताय दिवपाचें जाहीर केलें. तेन्ना मुसलमानाच्या हट्टाक लागून पाकिस्तान आनी भारत अशे हिंदुस्तानाचे 2 कुडके जाले. ताका लागून गांधीजीक खूब दुख्ख जालें. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत देश स्वतंत्र जालो. सगळो लोक हो उत्सव मनयतना गांधीजी मात दुखेस्तांची दुकां पुसताले, कारण तांकां भारताचे कुडके जाल्ले नाका आशिल्ले. ते सदांच हिंदू मुसलमानाच्या एकवटा पासत वावुरताले. 30 जानेवारी 1948 दिसा सांजे ते प्रार्थनेक वता आसतना नथुराम गोडसे नांवाच्या तरणाट्यान तांचेर गुळी घाली आनी तांचो प्राण घेतलो. ते हुतात्मा जाले. गांधीजीक राष्ट्रपिता हो अप्रूप भोवमान प्राप्त जाल्लो आसा. तांच्या मरणान गांधी युग सोंपलें, पूण गांधी विचार सोंपले नात. गांधीजीन जगाक नवो अभिनव क्रांतीचो मार्ग दाखयलो.